रीताना तेरी अनाथ नहीं माका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां ओ संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथ नहीं म्हाका सांडीत गी एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी ओ संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथ नहीं म्हाका हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथ नहीं म्हाका
आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसलां हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करितना तरी अनाथूनय म्हाका सांडीत गी एकावय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एकावय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करितना तरी अनाथूनय म्हाका आमच्या
Maria Gudrun Burlesum to
तुझे संगत आश्रम दर तू सुदेवन सुदेव फॉल तुझे खुशी चेंज तो अन बापा गण पुता गण पवित्र आत्मा
Naman Devi Pemale, Sudhire Sangatasya, Datu Sriman Singh, for you to take his soul. Naman Devi Pemale, Sudhire Sangatasya, Datu Sriman Singh, for you to take his soul. Naman Devi Pemale, Sudhire Sangatasya, Datu Sriman Singh, for you to take his soul. Naman Devi Pemale, Sudhire Sangatasya, Datu Sriman Singh, for you to take his soul. Naman Devi Pemale, Sudhire Sangatasya, Datu Sriman Singh, for you to take his soul. Naman Devi Pemale, Sudhire Sangatasya, Datu Sriman Singh, for you to take his soul. Naman Devi Pemale, Sudhire Sangatasya, Datu Sriman Singh, for you to take his soul. Naman Devi Pemale, Sudhire Sangatasya, Datu Sriman Singh, for you to take his soul. Naman Devi Pemale, Sudhire Sangatasya, Datu Sriman Singh, for you to take his soul. महिमा पारंता पवित्र
जाना वासायरास जागा मोरा सदारास मोडा सुख संतोषा सोतोगा ना पीडा है मुझे गाया
Bom Benino, Gabriel de Souza, Amsobau, अशी आणि 4 वर्सां प्रायाचे हांव देवा ताका दिल्लें आपल्या जिवितांत ताणें देवाचो मोग केलो आनी आपणाक दिल्लें मिसाव पुतना जिविताचें बऱ्यान ताणें चलयलां आपल्या पत्नीक आनी भुरग्यांक आपल्या जिवीत ताणें दिलां आनी ह्या जाग्यार बरें बावार्थी जिवीत जियोवन आमकां एक फिरगेचो मनगडो मनीस जावन बावार्थाची बऱ्या पुतना जिविताची देख सोडून तो गेला ताची निर्जीव कूड आमी क्रिस्ती गणान मानान मातयेक लावंक आसा कित्याक देवान आमकां मातयेचेर रचलां मातयेक आमी वचोंक आसा पूण देवान दिल्लो ओत्मो तो देवा थंय वेता देखून ह्या आमच्या बाबाच्या मरणांतय वेगळो आसार आमकां बगल्यारी तसो ओत्मो देवा सरशी वेता देवाक तो मेळोंक येता ताच्या बऱ्या जिविताचें इनाम देव ताका दिता म्हणल्यार भरवशान आमी देवाक अर्गां दिवया ह्या आमच्या बाबाची कूड आनी ओत्मो देवाच्या हातांत समर्पण दिवया ह्या ताच्या निमाण्या पयणार देव ताका आदार दिवं भाग्यवंत बडवे ताच्या कुमकेक येवं आनी ताचो ओत्मो पातकाच्या आनी तशेंच मरणाच्या बांदपासांतले निवळावन ताका सर्गीचे सस्नाचें सूख दिवं म्हूण ताच्या बसोत आमी मागता आसतना ताच्या मरणा वरवीं ताची मोगान सेवा साकरी करून आतां हो वेगळा सार ताची दूख भोगच्या ताच्या पत्नीक दिल्ले भायर तशेंच ताच्या भुरग्यांक नात्रांक दैवीक बुजवण फावो जावं म्हूण आमी देवा लागीं मागया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा आमी तुजे लागीं परतांव तुज्या साकराक गेब्रियलाचो ओत्मो ह्या संवसारांत तो तुजे सरशी येवन तुवें फरमायलें ताका उजवाड आसूं आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरून वचो आनी भक्ताच्या निवासांत अब्रामाक आनी ताच्या संततेक बसयल्ल्या बागी प्रकाशांत तो आसूं ताच्या आत्म्याक कसलोच नश्ट जायना जावं बगार व्हरतो तो पुनर्जीवनपणाचो इनाम दिवचो दीस येताना तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर ताची पातकां तूं बोगोस तुज्या सव्या मर्जिवीत आनी सस्याचें राज जोडूं क्रिस्तांवच्या सुम्या वरवीं आमेन तूं क्रिस्तांव बसो बुजवण मागया काकुळटीच्या बापा सर बुजवणेच्या देवा तूं सस्नीक मोगान आमचें जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय दुखान सुसाट केल्या तुज्या साकराचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी घालतेपणी पळतांव सर्वेश्वरा जावं तो आमचो आसरो आनी बळ या दुखाच्या काळोख आनी वेळा पातावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताची शिंदावाशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सर दुखां पुसून वेतलें थंय सर्गी आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सस्न सुविशेर सर्वेश्वरा ताका भय निरंतर प्रकाशाचेर फकोदी आमेन सस्ना सुविशेर सर्वेश्वरा ताका भय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फकोदी सस्ना सुविशेर सर्वेश्वरा ताका भय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फकोदी काकुळट मुजी करिये देवा अगणित काम करी अपराध मुझे आसर पुसून मुझे हाव बिन मोती सस्ना सुविशेर सर्वेश्वरा ताका भय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फकोदी सस्ना सुविशेर सर्वेश्वरा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सवे आसू. तुमच्या सवे आसू. गॅब्रियल डिसोजा आमच्या भावाच्या अंतिम पयणार आमच्या मागण्याचो सांगात दिवंक, देवा लागीं ताचे पासोत काकुळट मागूंक आमी सांगाता जमल्या. तशेंच ताच्या मरणावळीं दुखेसल्या ताच्या पत्नीक बायक, तशेंच ताच्या दुवांक आनी जाव्यांक, तशेंच नातरांक दैवी बुजवण पाठोवच्याक देवाच्या उतराद्वारी हे दूख आनी हो वेगळा सार तांणी स्विकार करूंक, तो सोसूंक देवा लागीं कृपा मागूंक आमी सांगाता जमल्या. देवान ही आमच्या भावाक 84 वर्साचें जिवीत फावो केलें आनी ह्या जिवितान देवान ताचो मोग केलो. एक बाबार्थी जिवीत तो जियेलो. दुर्बळ्या कुटुंबांत तरी बाबार्थाच्या गिरेस्तकायेन आपले कुटुंबा जिविताचें मिसांव तो बऱ्यान जियेला आनी आमकां बाबार्थाची एक बरी देख तांणी दिल्या आसता. ताच्या बसो देवाक अर्गां दिवया. ताचे थंय आनी ताच्या मारिफात ताच्या कुटुंबांत आनी आमच्या फिरगजेंत केल्ल्या बरेपणाक देवाक अर्गां दिवया आनी तसोच मोग आनी कूड देवाच्या हातांत समर्पण दिवया. कित्याक देवा तावन जिवीत ताणें आपणायिल्लें आपल्या संवसारांतलें काम मिसांव संपोवन देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन तो हो संवसार आज फांत्यार सोडून गेला आसता. हो वेगळा सार आमकां दुखा कारण करता तरी देवातावन तो आयिल्लो, देवा सरशीं पाटीं गेला, इनाम जोडूंक गेला. देखून कुशेन देवाच्या कुशे काल्तीमान घालून आमी हे आमच्या भावाक देवाक समर्पण दिवया. देव ताची काकुळट करून ताची पातकां भोगसून दी आनी सर्गींच्या जेवणान बसचें भाग ताका फावो करून दी म्हूण ताच्या बसोत हें बलिदान आमी भेटोवया. ताच्या दुखेस्त पत्नीक आनी भुरग्यांक कुटुंबाच्यांक हें दूख सोसूंक आनी स्विकार करून तांकां दैवीक बळ लाबोवन दी म्हूण मागया. कित्याक जेजून आमचे पासोत कश्ट मरण सोंसले. जेजूचे कश्ट मरण आनी जिवनपण नियाळतेलें आमकां हे मिसाचें बलिदान करेंच बरवसो आनी धैर्य दिवचें म्हणलें मुतीन दवरून हें बलिदान भेटोवंक आमी तयाराय करया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकुळटीचो सागोर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो संदीर. गॅब्रियल आमच्या भावाची कूड आमी आज भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. ह्या विनाशी जिविताच्या बंदपासंतलो ताका सोडून तुज्या विंचलेल्या संगाती सासणाच्या सुखान वांटो दी आनी पुनर्जिवनपणाच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत तुका रूप बगूंक पावय. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां एक गूट हांव तुमकां सांगतां. आमी सक्कड मरची नांव, पूण आमी सक्कड रुपांतर जातले हांव. एक किणा भितर दोळे धांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुतुरीच्या आवाजाक हें घडतलें. तुतुरी वाजतली आनी मेल्ली अविनाशी जावन उरतली आनी आमी सोमेस्त रुपांतर जातले हांव. हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरण जिवंत कुडीन अमरपण नेसची गरज. हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. जैतान मरणाक गिळण सोडलें. ये मरणा खंय आसा तुजें जैत? ये मरणा खंय आसा तुजें कुंज? पाताकस मरणाचें कुंज आनी नियमशास्त्रस पातकाचें बळ. पूण आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त मरिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देवाचें उतर हें देवाचे जिवंतच्या गावान हांव
संकटा मरणाच्या सर्पासानी म्हाका वेडो घालो कंतेन दुखीन बुडलेल्या सौम्याने वारलो जिवंताच्या गावान हांव सर्वेस्परा संकटा जिवंताच्या गावांत सर्वेस्परा वंदन तुका क्रिस्ता मैले गोरित्राया वंदन तुका क्रिस्ता मैले गोरित्राया आज तुमची काळजा दारून करी नाका बघा सर्वेस्परासो ताळो ऐकया वंदन तुका क्रिस्ता मैने गोविंदाया वंदन तुका क्रिस्ता मैने गोविंदाया सर्वेस्वर तुमच्या सवे आसू मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या दनिया जाणत्या आनी बुदवंतां हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडावप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात पण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडावप्यो करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना या म्हजे सशी सुमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलभ म्हजें वजें हळू देवाचें उतार हे तुका क्रिस्ता तुज्या तोंड बगसून पत्का आमची सर्वेस्वर जेजू क्रिस्ता ते मोगाळ भावना आनी भयणीनो ह्या संवसार जिवितांत खंयच्याच मनशाक वायट वा दूख वा खंत वा बेजाराय वा एका उतरान कश्ट नाकात आनी त्या खातीर आमच्या जिवितांत आमी करचें प्रयत्न बरें संतोशाचें समाधानाचें जिवीत जियेजय म्हणून कितलेंय आमी बरें संतोशाचें समाधानाचें सुखाचें जिवीत जियेजय म्हूण आमी प्रयत्न केल्यारय सूख आमकां थोड्या तेंपाचें वा समाधान भलायकी संतोश थोड्या तेंपाचो मेळटा तरी कशें दीस आनी रात सांगता वेतात काळोख आनी उजवाड सांगता आसात सकाळ आनी सांज म्हणली आसा तशेंच मनशा जिवितांत सूख संतोश बरेपण भलायकी दादोसकाय हें कशें आसा गी त्याच प्रमाणे दूख खंत बेजाराय कश्ट आनी एक दीस मरण सर कश्टां प्रास भोव व्हड कश्ट मरण हें मनशान आडावंक जायना सुकोवंक जायना आनी त्या खातीर एकलो जाणारी बरयता जल्म सत आनी मरणय सत आनी ताच्या मोदें कितें आसा मनशाचें जिवीत ह्या संवसार म्हणल्या वेदीचेर एक नाटक मात्र देखून आमकां हर एकल्याकी देवाच्या हातांत कित्याक तो एक सूत्रधार आमी देवाच्या हातांतलें रचना ताच्या हातांत आमकां ह्या संवसार म्हणल्यार वेदींत कितें आमचो पात्र खेळोवंक आसा एका नाटकाच्या मनशाक बरी कलाकारां बरी तो पात्र आमी खेळचो तितलोच देखून कितल्या बऱ्या मापान आमी हो पात्र खेळटा म्हणजे आमकां दिल्लें जिवीत
कितल्या जबाबदारेन प्रामाणीकपणी बाबडतान देवाक खाल जावन देवाक मानवून क्रिस्ती शेगुणांनी नेटून भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान आमी जी येता ताचेर हुंदून आमकां प्रशस्ती मेळटा इनाम मेळटा आनी त्या खातीर आमी केदीकच कश्टांत तावन खंती बेजाराय तावन वा मरणां तावन कोणेय सुकारी मारूंक जायना तर मरण आमी केदाळा सुकारी मारूंक जायना सुकोवंक जायना तर मरण कशें स्विकार करचें ह्या खातीर सांग पावल आयच्या वाचपान पयल्या वाचपान कितें आमकां सांगलें मरण म्हळ्यार ह्या कुडीन कितें आमी पळयता मातयेन केल्ली कूड मातयेन लावंक आसा मातये वसोवंक आसा ती कोणी आडावंक जायना पूण मरणा वरवीं आमी रुपांतर जाता म्हणटा सांग पावल कित्याक क्रिस्तान जैत जोडलां मरणाचेर जैत वेलां जिवन जावन आनी देखून जेजूच्या जिवनपणाचेर पातयेल्ल्यांक मरण सोलवणी न्हय मरण अखेर न्हय बगार मरण नव्या जिविताचें एक दार सांग पावल म्हणटा आमी समेस्त रुपांतर जातले क्रिस्ता सारके आमी रुपांतर जातले मरणाच्यानी तें आडावंक जायना कशें क्रिस्त मेलो कित्याक मनशाच्या पातका खातीर ताणें मरा जाय पडलें बापाच्या कुशे प्रकार पूण देवान ताका सांडून घालूंक ना देवान ताका जिवंत उठयलो आनी अशें जीवन जाल्लो जेजू आमकां समेस्तांक एक जामिनी कसो आसा भद्रती कसो आसा देखून ताणें म्हणलें उतरां हांव जीव आनी जिवनपण जेजू जावन आसा जीव आनी जिवनपण ताणें म्हळें म्हाका सतमानता तो मरा जाल्यार जी येतलो आनी देखून ह्या संवसारांत आमी कश्ट पिडा समस्ये दूख मरण हे सगळे अनुभव करतना आमी सोम्याचेर आमचो विश्वास मात उणें करिनाये सोम्याचेर आमची पातयणी केदींकच उणें करिनाये जायते बोटी पिडा लांब काळाची पिडा कश्ट मरण आमकां बाबार्थ दंडोळोवकारान जाता देवा विशान बाबार्था विशान समर्थे विशान सावालां उठयता घुसपट गोंदळूप जायता पूण जेजू म्हणटा येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो जेजू बापाक अर्गां दिता कित्याक हे मिस्तेर खंयचे जिवीत ह्या जिवितान सुख संतोष कश्ट दूख पिडा मरण हे सगळे मिस्तेर मनशाच्या बुदवंतकायेन आटापोवंक जायना समजोवंक जायना ताका जाय भावार्थ मात्र आनी त्या खातीर देवा बापाक जेजू अर्गां दिता जाणटी आनी बुदवंतां लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती जिविताच्यो मिस्तेर ल्हानांक तुवें उगडापाय केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा जेजू आनी त्या खातीर भावां भयणीनो ल्हानां कोण तीं जेजूनूच आमकां सांगलां देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरून आपणाचें म्हणलें कितें आसा तें चिंताप जाणवाय बुदवंतकाय त्राण भलायकी सगळें देवा मुखार कांयच न्हय म्हणलें वळखून सगळें आपणाकच देवाच्या पदवेक कुशेक कोण समर्पण दिता देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता तसलें जावन आसा देवा मुखार ल्हानमीक आनी देखून तसल्यांचें सर्गेचें राज म्हूण जेजून म्हळां ल्हान भुरग्यांक आपणाचो अशें आपूण पोटलून धरन ल्हान भुरग्यां बरी जाल्या खरें तुमी सर्गेच्या राजान रिगाशनान म्हळां जेजून आनी त्या खातीर बुदवंतां लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक उगडापय केल्यात म्हळ्यार आमच्या जिवितांतले हे मिस्तेर भावार्थान स्विकार करचे आमकां ते वावोंक कश्ट मारतात आमची पिडा आमचे समस्ये आमचे कश्ट आनी मरण प्रत्येक जावन मरणाचे व्यक्ती आमकां लागशिल्ले जाल्ल्या वेळार हे आमच्या बाबाचे निर्जीव कूड हांगासर आसा आनी देखून ही कूड पळयतना ताच्या पत्नीक भुरग्यांक धुवांक जाव्यांक नातरांक प्रत्येक जावन ताची सेवा साखरी केल्ल्यांक ताचो मोग केल्ल्यांक ताचे तण मोग आपणायिल्ल्यांक हे स्विकार करून कश्ट मारतात मनशा बुदवंतकायेन मनशा उतरांनी समजणेन तांकां बुजोवंक कश्ट आनी ह्या वेळार जाय आमकां बाबार्थ देवाच्या कुशेक ताच्या मांडावळेक आमी खालतीमान घालूंक जाय आमी इतलेंच मागोवंक जाय जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन ताणें म्हणलीं उतरां येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां म्हजें झूम तुमच्या खांदार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो तुमकां समाधान मेळटलें ह्या जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन भावां भयणीनो केदाळा बाबार्थान आमी देवा सरशी येता तो वेळ आमच्या जिविताचे ल्हानवड कश्ट समस्ये पिडा शिडा आमकां वजन म्हूण बिलकुल भोगचें ना कित्याक सोमी आमचें सोबें आसा आमी ताचे सरशीन धांवता ताका उलो मारता ताचे लागीं मागणें करता ताचें नांव उसारता तवळ सोम्याचें हजरपण आमकां भोगूंक मेळटा सोमयान म्हजे पासून कुर्साचें कश्ट वळवळें मरण सोंसलें तर सोमी बिलकुल कुरडो न्हय म्हज्याय संवसारी जिविताच्या कश्ट आकांतान सोमी म्हाका झाप दिता
म्हणलें पातयेवन बाबार्थान जियोंक आमी सकता सोमयातावन बुजोवन समाधान विशेव आमी जोडूंक सकता हे मोतीन दवरून भावां भयणीनो आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे कश्ट समस्या पिडा आनी एक दीस आमकां मोरोंक आसा देखून हें सगळें बाबार्थान स्विकार करया देवाच्या मांडावळेक आमी खाल जावया ताची खुशी स्विकार करया ह्या संवसारांत हें सगळें शाश्वत न्ही बगार सासणाचें जिवीत शाश्वत तें जेजून आमकां जोडून दिलां तें आपणावच्या कुशीन आमचे संवसारी जिविताची तयाराय प्रामाणीकपणी भक्तीन बाबार्थान बरोवशान करूं आमी प्रयत्न करया ह्या बाबार्थान जियेल्लो आमचो भाव गॅब्रियल डिसोजा ताच्या ह्या बाबार्थी जिविता पासून देवाक आमी अर्गां दिता बरी क्रिस्ती जिणी तो जियेला बाबार्थाची देख ताणें आमकां दिल्या आपणाक दिल्लें मिसांव ताणें बऱ्या तरान संपयलां जिविताचें झूज तो बऱ्यान झुजला सुखान मात न्ही जिविताच्या कश्टान ताका पिडा आयिल्ल्या वेळार सयत तो देवाक उपगोंग ना बगार ताचे कश्ट मौनपणी ताणें सोंसल्यात आनी आपल्या पत्नी तावन भुरग्यां तावन नातरां तावन फावो ती मोग फावो ती जतन फावो तें पालन पोशण ताणें घेतलां ताच्या पत्नीन भुरग्यांनी कुटुंबाच्यांनी व्हरतो मोग तासो केला जायती साखरी केल्या अशें म्हणटाना हें दूख सोसूंक बाबार्थ मात तांकां बळ दिवं बाबार्थ मात तांकां आदार दिवं हो आमचो भाव संवसारांत वेगळो जाल्यारय सर्गी आसून आमच्या पासून विनंती करता म्हणलें पातयेवन खुशेन ताची कूड तसोच देवाच्या हातान समर्पण दिवया ताच्या बऱ्या साद्या बाबार्थी जिविताची इनाम सर्वस्व देव ताका दिवं ह्या संवसारांतल्यान दूख पिडा कश्ट ताणें जैत वेला सोमयाच्या कश्टान भागीदार जाल्लो तो सोमयाच्या जैतान जिवनपणाच्या जैतान भागीदार जावं गेला म्हणल्यार संतोशान ताका आमी जेजूक देवा थंय समर्पण दिवया देव ताच्या कुमकेक येवं आंज बडवे ताच्या आदाराक येवं मोरी माय ताच्या बसो जेजू लागीं विनंती करूं तशेंच त्या दुखेस कुटुंबाक आनी आमी सुमेस्तांक हें देवाचें उतर आनी शिकोवन आमचें जिवीत बरोवशान बाबार्थान देरान जियोंक आदार जावं आमेन. उबे रावया आमची मागणी देवाक भेटोवया ही आमच्या बाबा पासोत देवाचे काकूळ मागतना ताच्या दुखेस कुटुंबा पासोत विविधतेनी कश्ट केल्ल्या सर आमच्या भाव भयणी पासोत मरणाच्या तणीर आसलेल्या पासोत घरांनी आसपोत्र्यांनी आसात तांच्या पासोत देवाची काकूळ मागया. पोय सभेच्या वडिलांनी जीवनपणाच्या बरोवशान जियोंक आनी तोच बरोवसो देव परचेक शिकोवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आज आमच्या भावा गॅब्रियल डिसोजाच्या मरणाच्या संदर्भार सरसभोर देव ताका ससनाचो विशय आनी दैवीक मुखामळाचो प्रकाश पळोवचे भाग फावो करून दी म्हूण मागता. ह्या आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्या कुटुंबांचेर तुजी काकुलतीची दिश्ट घाल तांच्या जिवितांत खाली पडलो जागो तुझ्या विशेष मोगा मरिफात भरती कर म्हूण मागता. मरणाच्या तणीर आसलेल्या सर आमच्या भावा भयणीक बऱ्या मरणाची कृपा मेळोवन तांची सेवा करतल्या उदार मोन दी म्हूण मागता. यात्रेक पयणार आसत्या आमी सर्व आमच्या भावाची देख घेवन आमच्या मरणाच्या दिसाक आमी तयार रावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. हो एमकारिस्ताचो संभ्रम आमकां सोमेस्तांक जिवंत जेजूते आमचो बरोवसो गूण करूंक आनी जिविताचो शेवट सोमसोवंक आदार जावं म्हूण मागता. ह्या मागण्या सगळे आमच्यो हेर खासगी गरजो कितें आसात ते आमी बाबार्थान देवाक भेटोवया आनी मागया. सर्गींच्या बापा तूं जावन आसा जिवीत ह्या संवसारांत आमकां हर एकल्याक रोसून तुजें जिवीत तुजो मोग तुवें वांटून घेतलाय तुका आमी अर्गां दिता. हें भाग गॅब्रियल आमच्या भावाक तुवें फावो केलें तुवें ताचो मोग केलोय ताणें तुजो मोग करूंक केल्ले प्रयत्न तूं मानून घे आनी ताच्या बऱ्या जिविताचें इनाम ताका दी. ताच्या बसोत दुखेस कुटुंबा बसोत आनी सुमेस्गर जेवंता बसोत आमी केल्ली ही मागणी दयेन स्विकार कर आमकां जिवनपणाच्या बरोवशान चलय मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Sumsa
बाबा मडीन आमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानवून दी म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मानाकरी महिमे आमच्या क्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा, आज आमी मातयेक लायता हे आमच्या भावा गेब्रियलाचो ओत्मो तूं नितळ कर. वो फारीकपणाचो यज्ञ ताच्या बसोत आमी भेटयता. ताच्या आत्म्यान कसलेंय पातकाचें खत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड. आनी अशें सासणाचें सूख भोगूंक ताका वर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्वर तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोणीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागी पुनर्जिवीत असो बरवसो उदेलो. मरण कोणाकच सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताचे बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्वरा तुज्या बाबार्थाचें जिवीत सारना तें बदलता. हें संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सरगार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी एका ताळ्यान गायता. Paranço सर्वेस्वर तू सरकारी सोमसा बोला तुझा होई बाबा. उसरी तुकाचे तुकाचे सर्वेस्वराची नावी येता ताताचे उसरी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तीच पर्यंत जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी ससनीक खराराचें हें रगत पातकाचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू
जीवन झाला जेजू नव्या येतलो बापा जेजूच्या कश्टांचो मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उडास काडटा हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जायके वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्वरा तुज्या साकरा गेब्रियलाची काकुळट कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलाई जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तशेंच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या हेरां भावां भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव क्वारमोरये देवाच्या माये सांगाती भगेवन झुजे भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोर कश्टाकांत आनी आमी एकसुरेनय बगार सोमी आमच्या सांगाता आसा मागण्यांत ताचो सांगात जोडूंक ताणें आमकां ताचेशी आपयलां तर जेजूचेंच मागणें आमी उसारून बापा लागीं आमच्या आनी समेज गरजेवंताच्या हृदयां बसोत मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास जमता आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें म्हणून दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्व वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्वरा दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें भागण आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नदरेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतलीं सुटय सर्व वाकांतांतलीं वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळ्ळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय आमच्या बाबार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणांत ताका सेवंक आमी जमलेलीं सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळ Sei
Musli Santa Rasaliani Ware Wadar Bukti Bukyari Pakui Muswar Daye Tuji Tuzo Tuji Sumya Burbuso Tu Sumya Burbuso Burbuso Tu Sumya Budrasu Budrasu Rikshatu Rikshatu Daitimso Daitimso Jin Yesus San Daitimso Surut terpuina awas nyari Kade bukit iklim milyari Diskat solat medis tuje wali Wat papa tebun pauji Tumsomya berwasa Tumsomya Budrasu Rikshatu Daitimso Jin Yesus San Daitimso Munakit yatra mihirse Wangti kitya tuk sumsai Tuji kamonya tuk musuh-musuh Saslik jimi sumtulo Tu sumya bermusuh Tu sumya berdrasu Rikshatu Daitimso Jin Yesus San Daitimso Tumsomya berwasa Tumsomya berdrasu Rikshatu Daitimso Jin Yesus San Daitimso उभे रावया, प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा,
गॅब्रिएल आमचो भाव ह्या संवसाराक आज अंतरून गेलो. आमी आतां भेटयल्ल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर पातकांतली निवारून नितळ कर. ताच्या बऱ्या जिविताचें इनाम सर्गीन ताका फावो कर आनी अशें पुनर्जीवनपणाचो संतोश भरपूर सासणाक भोगूंक व्हर म्हूण उपकार मागता हांव आमच्या सुमयान जेजूचे नांवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बसया. ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्याक आमी सासणाचो विशय मागता भावपणाच्या स्पिरितान ताची कूड आमी निखे पिता. ताच्या बसोत आमचे निरंतर मागणें बसयता. ताच्या आत्म्या शांती मागून मीस सोमारा दीस सोमारा 14 तारखेर सकाळीं 9 वरार हांगासर दवरला. तशेंच ताच्या दुखेस पत्नीक आनी धुवांक तशेंच जाव्यांक आनी नातरांक भुरग्यांक मोगाच्यांक आमी बुजावण पाठयता. आमा सोमेस्तान तर्फेन ती आमच्या भावाचें बरें जिवीत ताच्या बऱ्या जिविताची देख आमकां उडास हाडन ताच्या बसो देवा लागीं मागोवंक ताच्या आत्म्याक श्रद्धांजली भेटोवंक तशेंच दुखेस कुटुंबाक आमा सोमेस्तान तर्फेन बुजावण्याची उतरां पाठोवंक मुखार येता. ताचो नातू रेनेश रोड्रिगस. हांव पुनर्जीवनपणांनी जीव. जो कोण म्हाका सदमंता तो मरा तरी जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सदमंता तो मर आसना. म्हळ्यार जेजूच्या उतरांचेर बरवसून जियेल्लो आमचो भाव देवादीन गब्रिएल डिसोजा ताच्या अंतीम विधेंत भाग घेवंक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक तांच्या कुटुंबाच्या तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. विटला फिरगजेंत वस्ती करून जियेल्ली देवादीन मोंतो डिसोजा आनी देवादीन मेरे डिसोजा ताची आवय बापाय जावन आसात. तांकां तांच्या लग्न कुटुंबाच्या जिवितांत 6 भुरग्यांचें देणें फावो केल्लें. पयलीं जावन आसात रिटा डिसोजा, दुसरो आमचो भाव देवादीन गब्रिएल डिसोजा, तिसरी देवादीन सर्पीन डिसोजा, चवथो लिया डिसोजा, पांचसो जाकोब डिसोजा आनी 6 फेलिक्स डिसोजा. देवादीन गब्रिएल डिसोजा हाचे जनान कोजगोळी गांवांत 26 ऑक्टोबर 1941 जालें. ल्हान थावन कश्टी आनी सादी जिणी जियेल्लो आमचो भाव मागण्यांत आनी देवबिरांतींत वाडोवन आयलो. हाचें लग्न मानेस्तीण लिल्ली कुटीना लागीं विटला फिरगजेन जालें. तांच्या लग्ना जिविताक आतां 51 वर्सां जालीं. तांच्या लग्ना जिवितांत 4 जाणां भुरग्यांचें देणें तांकां लाभलां. तातूंत मालगडी ग्रेसी डिसोजा, दुसरे विणा डिसोजा, तिसरे शोभा डिसोजा आनी अकरेची जावन आसा प्रामिला डिसोजा. हांणी सर्वांनी आपले काजारे जिणी जेवन आसात. देवादीन गब्रिएल डिसोजा आनी मानेस्तीन लिल्ली कुटीना आपली कश्टी जिणी जियोवन आपल्या 4 भुरग्यांक बरें शिकप दिवन वाडयलां. देवादीन गब्रिएल डिसोजा आपल्या कुटुंबांत आपल्या पत्नीक एक बरो पती जावन आनी आपल्या भुरग्यांक एक बरो बापाय जावन जियेलो. फाटल्या 1 वर्सा तावन आमचो भाव गब्रिएल डिसोजा हांतोळणार आसलो. ताच्या पिडेंत ताणें मस्तू खंय सोंसल्यात. तो पिडेंत आसतना ताची सेवा केल्ली. ताची पतीण भुरगीं नातरां हांकां देवाचें बेसांव मागता. प्रत्येक जावन सुनीता, मेलिटा, नेलिशा, आमिशा हांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाचो विस्नार आशिर्वाद मागता. आयच्या दिसा फांत्यार सुमार 1 वरार ताणें आपलो आत्मो देवाक भेटोवन दिलो आनी ह्या संवसाराक आदेवसू मागलो. आनी ह्या वेळा ताका 84 वर्सां भरल्यांत. मानेस्तीण लिल्ली कुटीना आनी तिची धुवो आनी कुटुंबदारांनो, आज आमी तुमच्या दुखींत
वाटेली जाल्यार ही दूख सोसून व्हरूंक जेजू क्रिस्त तुमकां आनी आमकां सर्वांक बोळ आनी सकत दिवं दी म्हण हांव मागतां. आज हांगासर ह्या अंतीम कार्यांत भाग घेवंक जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक मानेस सेंट लिल्ली कुटिन्ना हांच्या घरच्या नावे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो भाव पिडेंत आसतना कुमगर हाडून लायिल्ले आनी आयच्या मिसाचे हे बलिदान भेटयल्ले जावन आसात फादर आयवन रोड्रिगस आनी तशेंच वाड्याचे गुरकर्णीक कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या दिसाचे ह्या मिसाक आमकां क्वायर मेस्त्री जावन म्युजीक खेळोन सहकरिसिला म्हजो बापूय सायमन रोड्रिगस आनी सकट क्वायरिस्ट मेंबर्सांक आनी घरा येवन तुमी सर्वांनी मागण्या भितर भाग घेवन हें कार्य बऱ्या रितीन जावंक तुमी आमकां आदार दिला. तुमकां सर्वांक घरच्या तर्फेन सर्वांच्या तर्फेन कुटुंबाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आदेवस तुका बाबा परत मेळटा पर्यंत सर्गी बापाच्या घरा ससनोचो विशो दिता काय सुम्या आनी प्रकारचे फंगोदी समदा ते विशय घेवन दित. आमेन. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सांबाळ तेणे आनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदारमणाच्या आनी क्रिस्तांती भक्तांचे एकवटाचे गुण आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासतां सर्वेस्वरा आमच्या मागणी तुका कृतीन मानून घे. ह्या तुज्या साकराक सर्गीची दारां उगड. आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती बाबार्थ्याच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशीक अशें क्रिस्ता सवय पावून तुज्या संगतान आमच्या भावां भयणी बराबर आमी सगळीं सरकार सदां काळजी घेवं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देव दूत तुका वैकुंठाक
सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित केलय अशें जरी कुडी निकळपूंक ते उपकारता तरी पुनर्जीवन कोणसो बरोसो आमचे थंय वाडयतात आमी करता तें मागणें मानून घे ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशय मेळो तूंच आमचें पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस सर्गीन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगूंक ताका पावय तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणाचो अशें देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यान तो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोम्याचे अधीन करुया सोमी आपल्या शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भावा पासो सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं प्रार्थुया कित्याक ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत म्हाका सतमानता तो मोरस जाल्यार जी येतलो आनी म्हजे थंय जी येता आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मोडचो ना लाजाराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जीवन केलें हें आमच्या भावाक सासणी जिवीत दी आपल्या पाप रडल्या सोळाक तुवें सर्ग बसयलो हें आमच्या भावाक तुज्या राजान घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवी जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मोडणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार्थाच्या बुजवणेन सासणी जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी आमच्या बापा सर्गेंच्या सर्वेश्वर आमी तुज्या लागीं परत तावंत या तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूळ कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळूंक ताका मोन आसलें खऱ्या बावार्थान हांगा ताका बावार्थ्या सुवें तुवें एकवटायलोय तेच परी तुज्या वडा काकुळतीन सर्गी देवदूतांच्या वरान ताका एकवटाय स्वागत दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बळीत मागण्यांक खाण दिताय आज आमी भक्ती निकेपूंच्या ह्या तुज्या साकरा गेब्रियलाक विसलेल्या सांगाता संगीच्या सुखांत वांटो लबय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सस्ताचो विशय सोरेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश भगवती विशय घेवन दी आमेन Yeah.
You